विषय रोडाचोच न्हू, हो विषय आसा न्हू तो म्हापशा फूल बार्देश आमी म्हणटा की म्हापशा सिटी जी आमी कॅपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ गोवा म्हणटा कळ्ळें, आनी बार्देशाची कॅपिटल सिटी. आयज आमी एक दुख्खाची गजाल की एसेंब्लीन आमचो आमदार सांगता की म्हाका खंय 2007 आमी बस स्टँड मागता थंय. बस स्टँडूच ना म्हणटा आपल्याक ना. आतां पळयता की बस स्टँड आसा तेची दुरुस्ती करपाक हेका कॅपेसिटी ना हो ना, म्हणजे तेजे युजलेस जाल्लो आसा आमदार. आनी एसेंब्लीन काडून ह्या म्हापशाकारांचें नांव पिड्यार केल्लें आसा. म्हापशान काल आमी पळयला की एक गजाल की कन्नड भवन बांदता म्हणून. कळ्ळें तुका? आमी म्हापशाकार कितलीं वर्सां आमी पळयता की रवींद्र भवन जेका खोल्ले नोटिफाय जाल्ले जागो 2007 ते 2011 पर्यंत, आयज 15 वर्सां जाली, पण ह्या हांकां हो जागो दिवपाचो ना. कितले जागे आतां जे भायले येवन सांगतात की आमी कन्नड भवन बी बांदता, आमी जागो ऑलरेडी इनॉग्रेशन तेंचें जावपाक जालें. आनी आमच्या म्हापशान म्हाका दिसता कन्नड भवन एक सादो टॉयलेट सुद्दां हेची वेवस्था सारकी केल्ली ना. 35 वर्सां बापायन राज्य केलें आनी आतां पूत करता, मात म्हापशेकारांचे त्रास सोंपना म्हणून विजय बिके उलयलो. ज्या एमएलएन 35 वर्सां हांगा काडली आनी तेचो सेकंड जनरेशन हे आसा ते, आनी आपूण म्हणटा की आपूण आतां खंय सेकंड टर्म एमएलए करता, हे एमएलएचो कार्यकाल करता, पण आपल्याक म्हणटा एक बस स्टँडूच जाय. अरे बस स्टँड सोडून दी, तूं बस स्टँड तुज्या कडेन जावचें ना, तुज्या कडेन रोड आनी गार्बेजाचो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व करपाक जायना. मायकल लोबोन कलंगुटाचेर पाड घालून दवरल्या. ड्रग्स आनी हेर गुन्यांव वाडपाक लागल्यात आनी म्हापशांत येवचे न्ही म्हणून विजय बिके मुखार उलयलो. एक एमएलए जो एमएलए जेनी कलांगूट सारखे पिड्यार केल्ले आसा, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, जागे हडप केल्ले आसा, तो एमएलए सांगता की आतां म्हापशा आपूण सारकें करता म्हणून. अरे बाबा तूं म्हापशा येयना काय रे बाबा? पयलीं ते म्हापशा पिड्यार जाल्लेच आसा रोडान बिडान. तुजे कलांगूट हे ड्रग्सान पिड्यार जाल्ले आसा, प्रॉस्टिट्यूशनान पिड्यार जाल्ले आहा, लँड ग्रॅबिंगान पिड्यार जाल्ले आसा, आनी कोण कोण तुजे भायले लोक हाडून तुवें ते थंय आसा गुंडागिरी चालू आसा थंयसर. तशी म्हापशा आतां नाका. आनी म्हाका दिसता ह्या एमएलएक हांगा इंट्रस्ट आहा, कारण एका कलांगूट आतां लोक उडोवपाचे.